धर्माच्या नावार इंडी आघाडी न्हय तर भाजप पक्षान राजकारण केला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलो। गरिबी, म्हारगाय, बेरोजगारी कुशीक दवरून भाजपान फक्त धर्माच्या मुद्द्यावयल्यान प्रचार केलो। पणजेत कमी मतदान जावप हे सरकाराच्या तोंडार एक थापट आसा अशेंय पालेकर म्हणटा। आरजी फक्त विरोधी पक्षांचेर टिका करपाक पत्रकार परिशद घेता अशें म्हणीत ताणें आरजीकूय उजरावन काडले। इंडिया अलायन्सान रिलिजियस आनी कास्ट बेसिसाचेर वोट मागपाचो प्रयत्न केलो आनी तो तुमचो जन्मसिद्ध अधिकार म्हणून तुम्ही ते करत असता। आमचो पंतप्रधान स्टेजीर उबो रावन स्ट्रेट फॉरवर्ड ताणें डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न केलो हिंदू आनी मुस्लिमां भितर। हांगा तुम्ही जाती भितर डिव्हिजन करपाचो प्रयत्न केलो। गरिबी, म्हारगाय, जॉबलेसनेस हे सगळे विषय सगळे सायडीन दवरून तुम्ही प्रचार चलयलो तो फक्त देवळांनी, चर्चींनी, रिलिजियस प्लेसीसाचेर आनी तू आरोप करता इंडिया अलायन्साचेर। गोंयकार आज हुशार जाला। पणजेन 67% वोटिंग जाली ते सरकाराच्या तोंडार एक व्हडलें थापट। आज तुम्ही म्हणटा आरजी आमचेर कित्याकच टिका करता? आरजीची टिका भारतीय जनता पार्टीर कित्याक जायना? आरजी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याकच? फक्त ऑपोजिशनाचेर टिका करपाक। आज तांणी पर्टिक्युलरली हे पॉइंट काढले जे तुम्ही आज म्हाका म्हणटा हांवें आयकूना ती कितें आसा ताची, कारण तांचे आयकायना, अर्थ नासता तांकां। कारण तांचो कितें आसता फक्त दे आर ओनली टार्गेट ऑपोजिशन।